लुका प्रमाणे सुवार्थ अध्याय 2. जेजू ख्रिस्ताचे जनन. त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडले. हे पहिले जनगणन क्विरीन सिरियास अधिपती जावन आसल्या काळार काढले. देखून सोमेस्ता आपले नाव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गावांक गेले. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गालिलेयाच्या नजरेत शहरात थावन जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपले नाव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागी करार जाल्ली ताची पत्नी मोरी ताचे सांगाता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भेन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरते जाले आणि ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिने फाळयांनी गुठलावन एक खावण्यांत न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. देवदूतांनी गवळ्यांक दिल्लो संदेश. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण कर्ण आसले. तवळ एकासाने सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आणि देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो आणि ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया, सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरे खबर हांव तुमकां हाडून आयला. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला, तोच क्रिस्त सोमी. आणि हो तुमकां एक गुर्त, फाळयांनी गुठलावन खावणेंत न्हिदायलोलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकासाने देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबाराचो व्हड एक जोमो दिश्टी पडलो आणि देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक आथे उन्नाथी आणि शांती देवाक मानवाल्यात त्या मनशाक संसारी. शेकी देवदूत तांकां सोडून सर्गाक फाटी वेतास ते गवळे एकामेका म्हणूंक लागले, वचोया आमी आतांच बेतलेहेमाक आणि सर्वेस्परान आमकां कळीत केल्ली ती नीज संगत आमी पळोवन येवया. आणि धावी वचून मोरयेक, जुजेक आणि खावणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतास ताचे विशांत देवदूतान सांगले सक्कड तांकां समजाले. आणि गवळे सांगताले तें आयकल्लें सकटा आजाप पावली. पूण मोरे ह्यो सर्व सांगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरन त्यो आठायताली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आणि पळयल्ल्या सांगती पासत देवाची महिमा गायत आणि ताची स्तुती करीत फाटी गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडले.
बाळकाक नाव दवरतात. बाळकाक 8वो दीस भरतास ताका सुनात करताना जेजू म्हूण नाव दवरले. हे नाव तो गर्भे संभवचे आदींस देवदूतान दिल्ले. बाळक जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. मोइसेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्यां पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसले. त्या वेळार सिमेओन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदारगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले खरेत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्ले. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल तो देवाळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताचे माय बाप भितर हाडून आयलेल्या वेळार सिमेओन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो. सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचोंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व फर्जां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. सिमेओन बाळका विशयांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिमेओन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशाने तिरस्कार कसो एक गर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज पापसितालें. हो बाळक इस्रायेलांत साबारांक पडोवंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची धुवो पानवेलीची. ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या
सोमेस्ता लागी बाळका विषयांत उलोवंक लागले. नाझारेताक फाटी परतोवने. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें ते सक्कड ताणे कर्ण जातस गालिलेयांतल्या आपल्या नाझारेत शहराक ती फाटी आयली. भुरगो वाडून येता गठ मोठो जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. भुरगो जेजो देवाळांत. वर्सान वरस जेजोचे माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताले. जेजो 12 वर्सांचो आसता हर्षींचे बरेच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हेन ताची माय बाप नेना जाले. तो पैनारांच्या पांगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोन ती फाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मोदें सोदलो. पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटी गेली. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मोदें बसून तांचे आयकून तांकां तो सावाला घालन आसलो. आनी ताची सावाला जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे शांतिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताचे माय बाप आजाप जाले. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात. ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजो तांचे सांगाता नाझारेताक फाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन चियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजो देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. आमेन.